सांगे नगरपालिके भितर स्वाभिमान सांगे ह्या पॅनलान एक घवघवीत यश मेळिल्लें आसा आनी ताजे सगळे शिल्पकार म्हणले जर जायत जाल्यार हे कावन्सिलर जे निवडून आयिल्ले आसात स्वच्छ चरित्र्याचे उमेदवार आमी स्वाभिमान सांगे तर्फे दिले आणि सांगेच्या जनतेन एक मोठो आमचेर विश्वास दाखयलो की गेले ते 3-3.5 वर्सांची आमच्या भारतीय जनता पार्टीची कारकीर्द आनी तातूंत भितर सगळे जे कावन्सिलर पयलींचे आशिल्ले ते एकत्रीतपणान एकजुटीन एकमतान तांणी सगळे निर्णय घेतले आणि ताजे खातीरच इतकी उदरगत जावपा पावली। सांगेचे नगराध्यक्ष म्हणून आयज बाब कॅरोज क्रूज हांची निवड जाल्ली आसा। कॅरोज क्रूज हे तिसरे फावटी ह्या नगरपालिकेचेर कावन्सिलर म्हणून निवडून येतात। अत्यंत स्वच्छ चारित्र्याचे आणि सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन येवपाची क्षमता आशिल्ले नगरसेवक आयज पहिल्याच फावटी नगराध्यक्ष जातात। वास्तवीक आमचे भितर संजय रायकर मराठे किंवा बाकीचे जे खूप फावटी निवडून आयिल्ले कावन्सिलर आशिल्ले, संजय रायकर हो 7 फावटी निवडून आयिल्लो, गोंया भितर विक्रम केल्लो नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष पदाक 3 फावटी रावलो, पण तरी आसतना आयज आमदाराच्या उतराक मान दिवन ताणें सरळ सांगलें की सांगेचो आमदार जें करता तें जालें। सांगेचे नगरपालिके भितर उपाध्यक्ष म्हणून आयज निवड जाल्ली आसा। अमिता मापारी पहिल्याच फावटी कावन्सिलान भितर निवडून आयिल्ले आसा आनीक तिचेंय कार्य आमी पळोवपाक मेळटा। ह्या म्हणजे खूबशे बुजुर्ग अशे नगरसेवक नगराध्यक्षाच्या शर्यती भितर आशिल्ले आणि प्रत्येका कडेन ती क्षमताय आसा, ते एक्सपिरियन्स आसा, ते परफॉर्मन्स केल्ले रिकॉर्ड्स आसात, पण तरी आसतना हे दोन्ही नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष ह्या पदांक तांणी म्हणजे पयलीं नगराध्यक्ष नाशिल्ले तांची नांवां सुचयलीं। ह्या नगरसेवक तर अत्यंत नवे आणि येताच तांकां ही एक ऑफर उपनगराध्यक्ष पदाची आयिल्ली आसा। टेन्युअर सद्याक तरी निवडणूक जाता पर्यंत ह्या हातून भितर बदल आसचो ना, पण ताचे नंतर सगळे नगरसेवकाचे मत एकठांय घेवन आमी निर्णय घेतलो। आयज म्हाका आमदारान आनी म्हज्या ग्रुपान चेअरपर्सन म्हणून नेमला। हांव पयले सुवातेर तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी जे म्हाका दिलां तें काम हांव बरे भाशेन आमदारा फुडें घेवन आनी म्हज्या कावन्सिलरां सगळ्या वांगड्यांक फुडें घेवन हांव त्या फुडें वतलों। जेन्ना केन्नाय एखादी मिस्टेक जावपाक शकता, हांव म्हज्या कावन्सिलरा कडेन मागतां म्हजी मिस्टेक आहा ती म्हजी फुडें हाडची आनी म्हगे मिस्टेक म्हूण सांगची, हांव ती सॉल्व करपाक म्हगेलो फूल प्रयत्न आसतलो आनी जाता ते भाशेन म्हजे सांगे म्युनिसिपालिटी डेव्हलपमेंट आहा तो हांव सदां आमदारा फाट लागून म्हळ्यार आमदार सदां फुडें धांवत आसता, हो डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपाक वतलो।